A3. आमी भुरगीं सोंपोलीं, जेजू आमचो मोगोता, आमचे हात दवरता, आमकां बेगीन दागयता. जेजू आमच्या तुजी सोंशी, धांवून धांवून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता, तुजी बेगीन आमी लिपता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक येवकार दिता. आयज आमी सुम्या जेजूचें रुपांतर ही परब समोरमता. तर आमी जाणो जेजून आपल्या तीग शिश्यांक आपणा बरोबर दोंगरार व्हेले आनी थंयसर तो रुपांतर जालो. थंयसर ह्या तेगांक देवाचो ताळो आयकूंक आयलो आनी जेजू कोण पळय तें तांकां कळीत केलें आनी ताणें ताचें आयकूंक जाय म्हणून सांगलें. भयणीनो आनी भावनो, ह्या वेळार आमी जेजूच्या जिवितान भाग घेवंक आयल्या आनी येत आसा. तर आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक जाय न्हय. आमीतूच ताचें आयकलेलें आसा आनी जें पाळलेलें आसा जाल्यार ताचे सारकीं आमी जावंक शकता. हें म्हत्वाचें. आमी खूब पाटी ताची सुरशीं आसा पूण ताचें आयकोना. आयकत जाल्यार आमचें जिवीत बदलतलें. तर आमी आयकोंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें आमी मागया. सगळीं जाणां, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. ही परब म्हणटत आयज आमी महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सोर्प दितात देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्गींचे बापा, रुपांतरलोले आपले कुडींत जेजून शिश्यांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गांत ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयतां आसतनाच एका जाग्यार सिंहासन दवरली आनी एक जाणटो एका हेस्तानार बसलो. ताचें न्हेसोपा आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितोळ, ताचें सिंहासन एका उज्या आखट्या पोरी आनी ताचें चाक्र जळट्या उज्या पोरी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजारांचे ओजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पोवटी 10,000 ताच्या मुखार आसले. तेन्ना एक नया सोबा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो कालां युगां आदलेशीं आयलो आनी ताका ताचें शीं वेलो. ताका अधिकार, महिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे, रासांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवेक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजकोटिकेची केन्नाच निसंटण जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळी प्रितूम वर तोच वडतो. आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच वतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगुटूम दीप जुवां आसात ते सगळे आनंद बरी जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी कालोख, प्रमोणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेक कांबे. आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच वतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वयर कोडटात. अंतरोल ताचे प्रमोणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच वतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर, सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हडतो, सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. आमचो जबाब सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच वतो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. हो म्हजो पूत केरीत अपुर्बायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक
जाकोबाक आनी जुआवांक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्यापरी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी दोवी फूल जाली. ओवचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयतात ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरजोळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शिस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें ताका फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूंक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, इनास लॉयला आदीं आपणाक जाय पळय तसो जियेतालो, बरो न्हेसतालो, संवसारीक जिवीत तो सादतालो आनी संवसारांतल्यो वस्तू ताका आवडटाल्यो. जेजूचें दर्शन ताका घडलें. कशें? तो जोखमी जालो तेन्ना तो अंतुन्नार आसलेलो. तेन्ना ताका 2 पुस्तकां दिलीं, एक सांतांचें आनी एक जेजूच्या जिविताचेर आदारलेलें. सुरवातेक ताका तें समजलें ना, पूण मागीर ताची भावना बदलोंक लागली. तो म्हणूंक लागलो, जेजू बरोबर पाटलाव केलो जाल्यार म्हाकाय ह्या सांतां भाशेन बरें दिसूंक लागलां. आनी तो अदीक आनी अदीक जेजूची चिंतना जेजूचो नियाळ करूंक लागलो. हे परी ताचें सगळेंच जिवीत बदल्लें. जेजू कशे भाशेन जियेतालो तो पळोवन ताकाय अशें दिसलें की होच जेजू म्हजें सोवें आसा आनी ताका म्हजें सोवें ते भाशेन जिवंक जाय. हें रुपांतर ताचें सोवें घडलें. ताची घरचीं थोटकलीं, कित्याक लागून हो अशें करता काय म्हणून. पयलीं ती समजुनी तो सुटला म्हणून, पूण मागीर ताणें पळयलें ना, तो खरोच आपलें जिवीत जेजूच्या बरोबर सारूंक जेरुसलेमाक वचोंक सोदता आनी वेगळेंच सगळे आदी भाशेन आतां करनाहलो. हें ताचें रुपांतर जेजू सोवें घडल्या उपरांत तो मागीर दुसऱ्यांक जेजूचो अणभव दिवंक लागलो. एक म्हणजे फ्रांसीस शावेर, तोय संवसारीक जिवीत जियेतालो. ताका व्हड जावंक जाय आसलेलो आनी पयशे आनी नांव हे भाशेन ताका जोडूंक जाय आसलें. जेन्ना इनासान ताका सांगलें, ताका तें आवडलें ना, ताका तो नाकारूंक लागलो. पूण इनास बदललो ना. तो ते भाशेन करता म्हणून कित्याक म्हणून करूंक जाय ताका, इतलो हांव तो कसो घेता ना, तशें म्हणूंक ना. तो करुणायेन, दोयाळपणी,
मोयपासान ताका समजून घेतालो आनी ताका हे परी जेजूचो मोग दाखयतालो. तो ताणें अणभवलो, पूण हळू हळू हें ताचें रुपांतर जावपाक थोडो वेळ लागलो. पूण जेन्ना ताका तें घडोवंक लागलें, ताणें सगळेंच आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें. म्हाका आनी कांयच नाका, फकत जेजू म्हणून. आनी हाका लागून ताचें इतलें जिवीत तेन्नाच बदललें की ताणें एक घडणी केली, ती आमकां फुड्यान वीट येतली. तो चलता आसतना एक दीस थिंचोर कोडकार आसलेलो. त्या कोडकाराक पळोवन ताका वीट आयली. तेन्नाच ताच्या मनांत आयलें, म्हाका जेजूची वीट आयल्या. हो जावन आसा जेजू, ताचें सगळें जेजू जियेता. आनी वचोन ताचें ताणें घाय लेवलें. आवयस कितें केलें पळय ताणें, वय म्हूण लागलो. हांव तो जेजूक हे भाशेन विटयतां, ताका तर विटयतां जाल्यार जेजूक विटयतां. आनी हे भाशेन तो मनशांचो मोग जेजू सगळें रावन करूंक लागलो. ताका लागून हांगसर आमच्या गोंयांत आनी ह्या आसियांत ताणें जेजूचो मोग आमकां दाखयलेलो आसा. तोच जेजू जावन ताचें जिवीत रुपांतर जालें आनी तो जेजू सारको जालो. भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन जेजू कितले पाटी शेवता, कितली मागणी कोत्ता, कितली तेर्स कोत्ता, आनी हातूंतल्यान आमचें तो रुपांतर जावंक ना आनी दुसऱ्यांक तो जेजूचो अणभव मेळोंक ना जाल्यार आमी हिंचोर म्हणून आसा. कितें म्हणून आमी कोत्ता? आमी कोंकण्याच भाशेन जाल्ले आसा, ओ मुसलमाना भाशेन, कोणेय दुसऱ्या भाशेन, पूण क्रिस्तांव जावंक ना. क्रिस्तांव जालें जाल्यार आयज आमी पळयलां कशे भाशेन ते भियेले पयले, पूण जेजून पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें, जेजूचें तुमी आयकोंक जाय. म्हज्या भयणीनो भावानो, जितली आमी मागण्यांत रावता आनी सगळे आमी तयार कोत्ता, पूण ताचो तर आवाज आमी आयकोंक आजून तयार जावंक ना आनी आयकोना जाल्यार आमचें रुपांतर जावचें ना. पूण हें घडोवंक शकता, कित्याक देवाक जाय आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक आपल्या सारकें जाल्लें आनी तें ताच्या पुता उद्देशी. पूण तो आमकां पवित्र आत्मो दिता, हे भाशेन उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावच्याक. कित्याक तेन्नाच की आमी सगळें बरें करूंक लागतले. नाजाल्यार आमी कोत्ता तें थोडोच उगत तोगता, सगळोच तोगना. मागीर आमी वाजेता, विटयता, बेजार जाता. पूण जेजू सगळें केलें जाल्यार सगळें बरें जातलें. हाका लागून ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू जो आमचें जिवीत जावन आसा, तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें आसा. ताचें सगळें आमी तें दवरया. ताका तें तोखलें की ना, तें सगळेंच तो बदलून काडटलो आनी आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें घडून हाडटलो. तो कोत्ता, पूण ताका सहकार जाय. साबीण माय भाशेन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें, देवाचे येवजणे प्रमाणें म्हणून आमी ताका सगळेंच आमचें जिवीत समोर पळोवया. प्रत्येक सुस्कारांत आनी पळयात, हें रुपांतर आमचें सवें घडोवन जेजूचो अणभव, ताची करुणाय, दयाळाय, मोयपास, मोग दुसरी अणभवतली. चुकतलें हांव, पूण भिवची न्हय. परतून ताचे सरशी येवन तो आमकां अदीक आनी अदीक दिसान दीस रुपांतर करीत रावतलो. शेकी आमी ताका जसो तो आसा ते भाशेन आमी पळयतले. ह्या वेळार आख्ख्या आमच्या संवसाराच्या लोकां पासून आमी मागया. हें कोरोना वायरस सगळ्या जाणांक भिरांतीन बुडोवन दवरता, पूण हाका लागूनय खूब बदल घडलेलो आसा ह्या संवसारांत. आमी आदले भाशेन जियेना, सगळेंच बदललेलें आसा. सगळें देवाचे येवजणे प्रमाणें घडोवन येवच्याक आमी आतां मागया.
सोर पुदेदारा आनी काकळूच सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आमेन. Page 41, C31. संसारांतल्या मनसात भेटो तुका सपा नाका साल्यो इतल्यो चलयो आनी हलक्यो अगणिता कश्यो मानत्यो तुज्याच मोगान पोताक धाडलोय मातकी सैमांताक नेसयलोय तोच भेट तुका कोता पळय आनी आमचे कागलो देवोय तुज्याच मोगान पोताक धाडलोय मातकी सैमांताक नेसयलोय तोच भेट तुका कोता पळय आनी आमचे कागलो देवोय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकोय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोग धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व कालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचरोल्या साक्षां मुखार ताणेन आपलें वैभवी विचित्रपण परगट केलें आनी आमची कुडी सारकें रूप आपलें कुडीचें सुर्या सारकें परजोळीत करून दाखयलें. अशी ताणेन मोना शिश्यांची खुर्साच्या हिणपणाक केली आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडार कुडीक फावो जातली तीच आपले असोक्त मनच्या स्वयंबाचे कुडींत आदी फुडेंच अजापांनी फांकोन दाखयली. देखून सुर्गींच्यान सोर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन निरोंतरी व्हडा संतोशान आमी गायतांव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीं तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गीं तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ
तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खोरोराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी हे काशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडाणी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेतच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भणिनान भावनो, जेजूचें जिवीत आमचे सवें कितलें वाडलेलें आसा. जेजू आमकां वापुरता आपले मोहिमे पासत, बापायचे व्हडे मोहिमे पासत आमची सुकलीं उतरां कोन्यो तो चलयता. जितली आमी ताका सहकार कोत्ता तितलें आमकां बरेंपण फावो जाता. आमी शांतीन बोत्ता, आनंदांत आसा आनी उर्बेंत आमचो सगळो वार कोत्ता. हें सगळीं देणी आमकां देवान दिलेली आसा. तर ह्या वेळार जेजूच्या एकपणांत आतां आमी सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आतां हे मागणें म्हणून स्विकारया आमच्या काळजांत. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. Page 51, D8. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचेंय रुपांतर दिसान दीस वाडो. आमच्योय कुडी ताच्या मोहिमेबरीत कुडी सारक्यो पोरजोळीत जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. भणिनान भावनो, आमी देवा कारकां दिवया, कित्याक दर वेळा जेन्ना आमी मिसान भाग घेता तेन्ना आमचें जिवीत सगळेंच जेजू सारकें जाता. ताका आमी ह्या दिसांनी सारको घेवंक जायना, ओत्मीकपणीच घेता. तरी पूण ह्या विस्वासान भावार्थान तुमकां तो आनिकूय भरपूर दितलो. शेवलेल्या भाशेनूच तुमचें जिवीत जातलें. कित्याक आमी हांगसर तर शेवता जाल्यार आमी तुमकां एकवटोन जेजू सरशीं आसा आनी आमी सगळीं जाणां जेजू बरोबर एक भाग घेता. तर हें तुमकांय घडटलें आनी आमचें जिवीत सगळ्यांचें अदीक आनी अदीक जेजू सारकें जातलें. देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी सगळ्यां पासत आमी बरेपण मागया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पोदेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page 88, F6.